The local MLA Michael Lobo admits that the tourism industry in Kalangut has suffered losses due to frequent power outages. He also consoles locals that power issue will be solved once for all once proposed substation is built at Kalangut and new power line from Mapsab substation to Nagwa substation is installed. जो सबस्टेशन कलंगूट येवपाक जाय तेजेर आमी प्रोसिजर चालू केला. लँड आयडेंटिफाय करून सगळे ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक फायल मूव जाल्या. सो ते खातीर जो थिंगासर इमिडिएटली जो सबस्टेशन येवपाक जाय ताका प्रोविजनूय केल्लें आहा. 5000 मिटर लँड एक्वायर करून ताका ते पयशे फारीक करपाक 2 crore 50 lakhs 5,525 रुपीज स्क्वेअर मिटर. तो वेल्ला काणकासून लायन येता पळय तेजो प्रोसिजर कलेक्टरा कडेन आहा. एक वाटेन आमकां क्लियरन्स मेवला, वेल्ला काणकाचे क्लियरन्स मेवना ते मेवतले. स्टे इज गिवन ओनली बिकॉज वी हॅव स्टार्टेड द वर्क विदाउट इंटिमेटिंग द ओनर. सो लेट द डिपार्टमेंट इंटिमेट द ओनर्स, put a notification this on the newspaper घालूनी वेबसायटीर घालूनी सगळे करून तेंचो प्रोसिजर कंप्लीट करून प्रोसिजर कंप्लीट केले काय शी विल वेकेट द स्टे.